माके नाम एक पेड़, माके नाम एक पेड़। आम्ही जे उपक्रम घेतलेलो असा एक पेड़ माके नाम ह्या झाडानुसार आयज पळयता तुमी पर्यावरण बाकीचे सोडून दिया वायनाड कितें जालें तें पळयात। आयज खरें म्हटल्यार गोंयान ही हालत जावंक जायना आणि काही जे दुर्योधन जाल्ले आसा त्या दुर्योधनाक हांव सांगूंक सोदता की पर्यावरण वाचयात, कारण पर्यावरणा शिवाय आमकां आयज कांयच मेळचें ना। गोंयान हे सुजलम सुफलम असले पर्यावरणात आणि आयज ते आमी कापून उडयता, डोंगर फोडी झाड तोडी सगळे करून उडयले आमचे आणि बिल्डरांनी चान्स पडलेलो आसा आणि आयज सगळे कॉन्क्रीटचे जंगल जाल्ले आसा। ह्या खातीर सेवा दलान म्हणटा ते वृक्ष रोपण दवरलें आणि ही भुरगीं जी आसा ही फुडली पिढी जावन आसा। ह्या फुडल्या पिढयेक आमी दवरपाक सोदता, कारण हो सरकार दुर्लक्ष करता म्हणूनच। आज सेवा दल या संघटनेचो पयलेच फावट तेंचे कडेन संपर्क जालो। माझे मामा जे आसात त्यांच्या संपर्कांतल्यान आनी हांगासरले जे निवासी आहात त्यांच्या संपर्कांतल्यान हो सेवा दला तर्फे एक उपक्रम झाडां लावपाचो उपक्रम आनी विविध झाडां आसात। तेतून आंब्याचें झाड आसा, फणसाचें आसा, तेतून चिकवाचें झाड आसा, पॅशन फ्रूट आसा। भुरग्यांक आनी पॅशन हाडपा खातीर पॅशन फ्रूट दिल्ले। पण एक आमी हांव लक्षांत घेवं आमचे भितर कितें पॅशन करूंक जाता यार। आमचें पॅशन अशें आसूंक जाय की आमी हें पर्यावरण कसो वाचोवंक शकता। आतां जेन्ना केरला कडेन लक्ष जर केंद्रीत केलें तर रातचे न्हिदल्या थंय लोक मातयेन सोमते थंयच्या ते पुरोवन गेलेत, तांकां खबर सुद्दां ना। एक फामिलात जे आसा पुरोवन गेले आनी तेजे जर तुमी काडून पळयशात तर कितें की वयले जे चडशे जमिनी ज्यो हे केल्ल्यो झाडां ज्यो कट केल्यो, झाडां ही माती राखून दवरताले ते सॉयल इरोजन जावंक दिना। आनी तशें गोश्ट गोंयान सुद्दां जावचें न्ही।